स्मार्ट सिटीच्या कामानिमतान काकुलो मॉल ते टोंका हांगच्या घाणयारे उदक प्रक्रिया केंद्रा लागसार आशिल्ल्या पुला मेरेनचो रस्तो 14 मे ते 10 जून मेरेन सगळ्या प्रकारच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो। इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेडान हे विशीं सुचोवणी जारी केल्या। सावरफोंड साकवाळे मेगा प्रकल्प जावपाचो आसा। ते खातीर झाडां कापपाक आयिल्ल्या भुतांनी ग्रुपाच्या कामगारांक थळाव्यांनी आडोवन सुवातेंतल्यान धांवडावन घातले। रानां खात्याची परवानगी घेनासतना संबंधीत कंत्राटदारान हे झाडां कापपाचें काम चालू केल्लें। ह्या मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। मेगा प्रकल्पाक दिल्ली परवानगी रद्द करची म्हूण कांय दीस पयलीं थळाव्यांनी पंचायत कार्यालयांत आंदोलनूय केल्लें। अशें आसतना बुधवारा मेगा प्रकल्प जावपाच्या सुवातेर कोणाचीच परवानगी घेनासतना भुतांनी ग्रुपाच्या कामगारांक झाडां कापपाक सुरवात केल्ली। तिडकिल्ले थळावे एकठांय जावन झाडां कापपाक आयिल्ल्या भुतांनी ग्रुपाच्या कामगारांक तांणी धांवडायले। हे प्रकरणाची उच्च न्यायालयांत केस चालू आसतना संबंधीत कंत्राटदार कामाक कशी चालू दवरता काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न। म्हापशा कुचेली वाठारांतल्या पारंपरीक झरीची सामकी दुर्दशा जाल्या। झरीच्या आशिकुशीक कोयर सोयऱ्याच्यो बाटल्यो तशेंच कांय घरांतल्यान व्हांवपी घाणयारें उदक झरीन सोडिल्ल्यान पुराय झर प्रदूषित जाल्या। ह्या पारंपरीक झरीची दुरुस्ती करून ताचें सोबितीकरण करचें म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा। देवी लहराईच्या होमकुंडा संदर्भात सोशल मीडियाचेर लोकांच्यो भावना दुखावपी एक पोस्टावयल्यान गोंयभर बोवाळ पडला। ह्या पोस्टावयल्यान म्हापशें दिवचल आनी हेर कडेन देवीच्या भक्तांनी पुलीस स्टेशनाचेर वचून रितसर कागाळी नोंदयल्यो। तशेंच त्या चलयेक हाडून माफी मागपाची मागणी कांय कडेन लोकांनी केल्या। मुळगांव रस्त्यार धांवते मोटारसायकलीचेर गुलमोहराचो खानो पडिल्ल्यान दुचाकी स्वार तरणाटो जखमी जालो। ही घडणूक बुधवारा सकाळी 10:30 वरांचेर घडली। खानो रस्त्याचेर आडवो पडिल्ल्यान सुमार 1.5 वर येरादारी आडकून उरली। उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन रस्त्यार पडिल्लो खानो कुशीक काडलो। तशेंच जखमी जाल्ल्या तरणाट्याक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला।
घुवळे वखदा विरोधी पंगडान एका नायजेरियन चलयेक म्हापशेच्यान अटक करून ताजे कडल्यान 15 लाखांची घुवळे वखदां जप्त केल्यात. ते भायर ताजे कडेन 10,000 गांजोय सापडलो. हे नायजेरियन चली बेंगलोरच्यान बशीन गोंयां येताले. म्हापशा ग्रीन पार्क हॉटेला कडेन बस थांबली तेन्ना घुवळे वखदा विरोधी पंगडान ताका ताब्यात घेतले. फेक चिमेरी अशें त्या चेडवाचें नांव आसा. मंगळारा सांजे हवामानात बदल जाल्ल्यान गोंयच्यान इंदोर वचपी विमानाक लँडिंगाक परवानगी मेळ्ळी ना. सुमार 1 वर हे विमान घुंवतूच रावले. उपरांत ढग निवळ जातकच रातचे 8 वरांचेर विमान सुरक्षीत इंदोराक पावले. बेतोडा धुमेमळ हांगा जीईडीचे काम चालू असताना पायपलायन फोडली. पायपलायन फुटिल्ल्यान शेकड्यांनी लिटर उदक रस्त्यावयल्यान व्हांवून पेड्ड्यार जाता. एका वटेन ह्या वाठारांतले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात आनी दुसरे कडेन अशी उदकाची नाशाडी जाल्ल्यान थळावे तिडकल्यात. संबंदीत उदका विभागान हातूंत लक्ष घालून बेगोबेग पायपलायन दुरुस्त करून दिवची म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा. बेतोड्या धुमेमळ जीईडीचे काम चालू असताना ही पायपलायन फोडल्या. गोंयांत अपघातांचें सत्र चालूच आसा. बुधवारा सकाळीं म्हापशा बस्तोडा जंक्शनाचेर एका कारीचो स्वयं अपघात जालो. ड्रायव्हराचे कारीवेलें नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघातांत 4 जाणांक दुखापत जाल्या. म्हापशा पुलिशेन कार चालकाक ताब्यात घेतला. दुसरे वटेन पर्वरी सुकूर जंक्शनाचेर नुस्तें व्हरपी ट्रकान एका कारीक धपको दिल्ल्यान अपघात जाला. मात ह्या अपघातांत कोणाकूच जिवीतहानी जावना. गोंयांत फुडले 3 दीस म्हळ्यार 15, 16 आनी 17 तारखेर वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान तसो अदमास उक्तायला. वाऱ्याचो वेग सुमार 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंय शालांत मंडळान 10वेचो निकाल जाहीर केलो. ह्या वर्सा 92.38% निकाल लागलो. 18,914 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिल्ली. तातूंतले 17,473 विद्यार्थी पास जाले. वर्स पद्दती प्रमाण ह्या वर्साक चलयांनीच बाजी मारल्या, जाल्यार 6,727 विद्यार्थ्यांक खेळा गुणांचो लाव मेळ्ळो. वर्स पद्दती प्रमाण ह्या वर्साक चलयांनी बाजी मारली. चल्यांचो निकाल 91.80% लागलो, जाल्यार चलयांचो निकाल 92.93% लागलो. 124 स्कुलांचो 100% निकाल लागलो. हातूंत 2 स्पेशल स्कुलांचोय आस्पाव आसा. तशेंच 6,727 विद्यार्थ्यांक खेळा गुणांचो लाव मेळ्ळो. मात 263 विद्यार्थ्यांक खेळा गुणांक लागून पास जाले. मडगांव नगरपालिकेच्या इमारतीची सामकी दुर्दशा जाल्या. फाटली कितलीशीच वर्सां जालीं पालिकेच्या इमारतीची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान छप्पर कोसळटा. जनेलां वेवस्थीत ना, तशेंच पालिकेच्यो फायली दवरपाक सारकी सुवात ना. जनेलां वेवस्थीत नाशिल्ल्यान पावसांत पालिकेच्यो फायलींचे लुकसाण जातलें. ताका लागून पावसा पयलीं पालिकेची इमारत दुरुस्त करची म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची बसका लोकसभा वेंचणुकेक लागून कळाव जाल्लो, नाजाल्यार 2 म्हयन्यान एकदा जाता, अशें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर हिणें सांगलें. उपरांत आडपय ते नासय मेरेन चडशे लोक फेरयेत यो वच करतात. ताका लागून दुसरी फेरीबोट घालची अशें प्रत न्हंय येरादारी खात्याक धाडटली. जाल्यार केप्याचो क्रीडा संकुलन वेंचणुकेच्या कामाक लागून बंद दवरिल्लो आसा. ताका लागून भुरग्यांची गैरसोय जाता. देखून ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करतली. वेंगुर्लेचे मांडवी खाडींत बुडून म्हापशे खोर्लेच्या यश देऊलकर ह्या 16 वर्साच्या विद्यार्थ्याक बुडून मरण आयलें. मंगळारा तो बुडिल्लो. सोद मोहिमे उपरांत बुधवारा सकाळीं ताची कूड मेळ्ळी. बुडून मरण पाविल्लो चलो आपल्या सोयऱ्यांगेर वेंगुर्ला पिकनिकेक गेल्लो आनी ताणें 10वेची परीक्षा दिल्ली. निकाल जाहीर जावच्या पयलीं काळान ताचो घात केल्ल्याक ताच्या फॅमिलीचेर सध्या दुखाचो दोंगर कोसळ्ळा. काणकोणा दर्यांतल्यान सोरो तस्करीचो यत्न फसलो. काणकोणच्यान कर्नाटकांत ही सोऱ्याची तस्करी जाताली. ह्या प्रकरणात काणकोण पुलिशेन राजू नायकाक अटक केल्या. तशेंच सुमार 1.85 लाखांचो सोरो जप्त केला. हिंदी सिनेमांतल्या एकाद्रे सिनेमा प्रमाण पुलिशेन फाटलाव करून ह्या सोरो तस्कऱ्यांक धरले.
या प्रकरणात बोटी सयत पुलिशेन राजू नायकाक अटक केल्या। खासा गोपांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण पुलिशेन ही कारवाय केली। या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्या। सोऱ्याची तस्करी करपा खातीर 2 बोटींचो वापर केल्लो। कारवाये वेळार पुलिसांकडेन इंटरसेप्टर बोट नाशिल्ल्या कारणान कांय जाण पळून गेले। अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कोची विभागीय कार्यालयान गोंयांतल्या विपुल शिपयार्ड प्रायव्हेट लिमिटेड तशेंच विपुल शिपिंग इंजिनियरिंग वर्कर्स ह्या 2 कंपनीचेर धाड घालून 12.20 कोटींची मालमत्ता जप्त केल्या। तशेंच ह्या कंपनीच्या संचालका आड मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याखाला गुन्यांव दाखल केला। बुधवाराक खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केप्यां पिल्ला बेकायदेशीर चिरेखणीचेर धाड घालून वट्ट 9 माकनां जप्त केली। हे सुवातेर मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तलूय केल्या। हे कारवाये वेळार केपेचे संयुक्त मामलेदार आनी पुलिसूय आशिल्ले। बुधवाराक खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी हे चिरेखणीचेर धाड मारीत वट्ट 9 माकनां जप्त केली। 5 पॉवर टिलर आनी 4 चिरे काडपाच्या आधुनीक माकनांचो हातूंत आस्पाव आसा। काजू पिकाचेर परिणाम जाल्ल्यान अंदू हुर्राक आनी फेणी उत्पादनाचेर परिणाम जाला। सोरो उत्पादनात जवळपास 40% घट जाल्या अशें सोरो उत्पादकांचें म्हणणें आसा। मजगतीं अंदूचो काजू सीझन सोंपतल्यानूच जमा जाला। चडशे कडेन सोरो काडपाचो वेवसाय बंद जाला। शिरगांवचे श्री लयराई देवी विशीं लोकांच्यो भावना दुखावपी पोस्ट करपी चलयेच्या आवयन हात जोडून माफी मागल्या। आपले चली ल्हान, ताका जाती धर्माचे कसलेच गिन्यान ना। ताच्या सोशल मिडिया वयल्या पोस्टा वयल्यान लोकांच्यो भावना दुखावल्यो आसल्यो जाल्यार आपूण हात जोडून माफी मागता अशें चलयेच्या आवयचें म्हणणें आसा। शाळेच्या वर्गाच्या परवानगी वयल्यान आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचेर केल्ल्या आरोपाच्या फाटभुंयेर आदले आमदार नरेश सावळ हांकां आतां कायदेशीर कारवायेक तोंड दिवचें पडटलें।
नरेश सावळ हांचे आवाहन स्वीकारलां अशें स्पश्ट करीत दोतोर शेटये अध्यक्ष आशिल्ल्या शिक्षा विजन संस्थे वतीन नरेश सावळ हांकां कायदेशीर नोटीस धाडल्या अशी माहिती शिक्षा विजनाचे सरचिटणीस दिलीप धारगळकर हांणी आमदार समर्थकांनी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. आजोशी मंडूरच्या डोंगरे वाठारांतली उदकाची पायपलायन कळमेल्ल्यान थंयच्या लोकांक फाटले कांय दिसा सावन दुशीत उदक येतालें. डोंगरेर रावपी लोकांक ह्या दुशीत उदकाचो बरोच त्रास जालो. कांय जाणांक उदकांत किडे मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी भलायकी खात्याक कागाळ केल्ली. ह्या फाटभुंयेर आजोशी मंडूर पंचायतीच्या बसकेंत पायपलायन बेगोबेग बदलपाचे निर्णय घेतला. भौशीक बांदकाम खात्यान पोरण्यो पायपलायनी बदलपाचें काम सुरू केलां. धारबांदोडेच्या गट विकास कार्यालयातलो कनिष्ठ अभियंतो फ्रँकलिन बार्बोजा कार्यालयात नासता म्हणून साकोर्डेच्या उपसरपंच शिरीष देसाय हांणी आरोप केला. संबंधित अभियंत्याकडेन उदरगतीच्या कामाच्यो फायल्स मंजुरी खातीर दिल्ल्यो. गट विकास कार्यालयात कितलेशेच फावटी मारून लेगीत अभियंतो केन्नाच कार्यालयात मेळना देखून उपसरपंचान नाराजी व्यक्त केल्या. 1 जून मेरेन उदरगतीच्या कामाच्यो फायल्स मंजुरी मेळना जाल्यार धारबांदोडेच्या गट विकास कार्यालयाक कुलूप लायतलो अशी शिटकावणी उपसरपंच शिरीष देसायान दिल्या. साकोर्डे पंचायतीच्या बट्टर तळडे धारगे वाठारांतल्या थळाव्यांक उदकाच्या समस्येक तोंड दिवचें पडटा. एके वटेन हर घर जल येवजण खाला उदकाची पुरवण सगळ्यांक केल्या अशें सांगून सरकार गोंयकारांची फसवणूक करता काय असो प्रश्न आतां उपरासपाक लागला. आदले वरी बांयतल्या उदकाचेर अवलंबून रावपाची पाळी साकोर्डेच्या बट्टर तळडे धारगे वाठारांतल्या लोकांचेर आयल्या. मदल्या वाड्यार आशिल्ल्या 1 MLD प्रकल्पांतल्यान उदक मेळटालें. मात गिमाक लागून पयलेच फावट रगाडा न्हंयचें उदक आटलां देखून उदकाची समस्या उपरासल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें. एकोणीस मेच्यान मडगांवच्या होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताक सुरवात जातली. ह्या फाटभुंयेर मंगळारा मडगांव पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यान हेर सरकारी अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. फेस्ताच्या फेरयेक घालपी स्टॉल उबारपा विशीं येवजण्यो आंखल्यो. फेस्ता खातीर उबारपी स्टॉलां खातीर फी मातशी वाडयतली अशी माहिती मडगांव पालिकेचो मुख्य अधिकारी गौरी शंकवाळकर हांणी सांगले. म्हापशा मार्केटात नो पार्किंग झोन वाठारांत पार्क केल्ल्या गाडयांचेर येरादारी पुलीस आनी पालिकेन कारवाय केली. नो पार्किंग झोनात पार्क केल्ल्यो गाडयो येरादारी पुलिशेन उखल्ल्यो. म्हापशा पालिकेच्या वाठारांत नो पार्किंग झोनात गाडयो पार्क करच्यो न्हय अशें आवाहन म्हापशे मार्केट असोसिएशनाचो अध्यक्ष
साईनाथ राऊत हांणी केले. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपीत